सकाळच्या एग्रोवन आणि घडून हाडिल्ल्या गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव म्हटल्यार राष्ट्रीय नाल्ल परिशद, जातूंत वेगवेगळे राज्यांतले म्हटल्यार कर्नाटक, तामिळनाडू, गोंय, महाराष्ट्र ह्या राज्यांतल्यान शेतकार त्याच बरोबर शेतकी उत्पादक जे आसा ल्हान व्हड ते हांगासर वांटेकार जातले आणि हातूंत आपल्या विचारांची देवाण घेवाण हेरां कडेन करतले, आपली आयडियाज तेंच्या बरोबर शेअर करतले. कशा तरेन हो शेतकी किंवा शेतकी जो कितें उद्देग आसा आपलो प्रॉडक्ट आसूं नाल्लाच्या बाबतींत कशा तरेन नाल्ल प्रमोट करप किंवा नाल्लाचे जे पदार्थ आसात प्रॉडक्ट आसात ते कशा तरेन आपल्या पद्दतीन ते प्रमोट करता ही सगळी विचार किंवा तेंची आयडियाज शेअर करतले. गोमंतकान आमी घडून हाडिल्लो हो जो परिशद राष्ट्रीय नाल्ल परिशद ती कशी जाता, हांगासर कोण कोण वांटेकार जाला. हांगासर तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री येवपाचे आसात, त्याच बरोबर कर्नाटकाचे शेतकी मंत्री येवपाचे आसात. आमचे गोंयचे शेतकी मंत्री रवी नायकूय हांगासर उपस्थित रावतले. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूय कशा तरेन आपले विचार मांडटले आणि ह्या गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेवाक कशा तरेन हो सुवाळो इव्हेंट ही परिशद आसतली हाचेर आमी एक नजर मारुया. चला तर या आणि पळोवया ही गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव. पहिल्यात पहिली नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव गोमंतकान आयोजित केला. गोमंतक टीम हाचे खूप खूप अभिनंदन. तांच्यांनी ॲटलिस्ट कोस्टल स्टेट आणि कोकोनट ग्रोवर स्टेट ह्यो एकीकडे हाडल्या. तांच्यो डिफरंट डायरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हांकां एकेकडे हाडून तेंच्यो पॉलिसी डिस्कशन्स केले, बेस्ट प्रॅक्टिसीस डिस्कस केल्यो. त्यो सगळ्या स्टेटी खातीर बेनिफिट्स जातल्यो आणि म्हाका दिसता बेस्ट प्रॅक्टिसी ह्यान फुडें सगळे फार्मर्स जे आहा पळय त्या पद्दतीत कोकोनट ग्रो करपा खातीर ते उपयोगी ठरतले. माड हो गोंयांत आनीक मोठ्या प्रमाणात वाडोंक जाय, ताच्या खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम करताच. बट ह्या कॉन्फरन्साच्या उपरांत तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळून दिलो, ही बरी गजाल आसा. गोंयांतले मोस्टली कोकोनट ग्रोवर्स हांचे डेलिगेशन्स आयले, तांच्यांनी म्हाजे कडेन डिस्कशन केलें, निवेदन दिलें. जवळपास 6 विशय तेंच्यांनी मांडल्या, म्हणजे क्लायमेट चेंज पासून ते एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो पर्यंत तांचे मॅक्झिमम विशय हांवें आयकून घेतले. जितके सरकारा कडेन सुटोवपाक तयार आसा तितके आमी आमचे पॉलिसी डिसिजन घेवन किंवा MSP चेंज करून हे जे करपाक जाय ते सरकाराचो करपाची इच्छा डेफिनेटली सरकार करतले. हांगासर आमची उपस्थिती राहिलेली आसा गिरीश चोडणकर हांच्यांनी. ते आदले हॉर्टिकल्चराचे चेअरमॅन आशिल्ले, त्याच बरोबर ते सध्या AICCचे पॉंडिचेरी आणि तामिळनाडूचे इन्चार्ज आसा. तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री आयज तांच्या सोबत हांगासर येयले, तांच्यांनी हांगासर गोंयकारांक मार्गदर्शन केलें. ह्या प्रोग्रामाक येवन तुमकां कशें दिसता, तुमचे कितें विचार आसात? पयलीं म्हणजे हांव गोमंतकाचें अभिनंदन करता, कारण गोंय आनीक माड कोकोनट हेजे खूब लागींचे संबंद. म्हणजे गोंय म्हणलें म्हणटकर माड हो येताच साहजीक, तुमी खंयी जर पळयलें जाल्यार. सो हे दोनी इनसेपरेबल. आनीक माडाचे आनी खास करून नाल्लाचे वेगळे वेगळे प्रश्न शेतकऱ्यां मुखार आसात. सो गोंयांकूच न्ही तर देशाचें हें पयलें अशी मीट ही, जाका नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव म्हणला. अशी ही सगळ्यां व्हडली एक कॉन्क्लेव गोमंतकाच्या इनिशिएटिव्हान हांगा ऑर्गनायज करून घेतले. हांगा खुबशे शेतकरी मेळ्ळे जे सामके सिरियसली ते शेती वेवसायान आसा, खास करून कोकोनट हितून आसा. तेंचे ते म्हण हांवें खूब जाणां विचारलें तुमी कितें आसा हांगा, दीसभर रावतलो म्हणपाक. पयल्याच फावटी येनाता हांगा
बेस्ट प्रॅक्टिसीस फ्रॉम अदर स्टेट्स. आमचे जे प्रॉब्लेम आसात ते तामिळनाडू कशें सॉल्व जालें, नाल्लाची वेगळी कीड लागता, नाल्लाचे माडाचे वेगळे वेगळे प्रश्न आसात, हे कर्नाटकान कशें सॉल्व जातात जावं बाकीच्या राज्यान कशें सॉल्व जातात, हो प्रामुख्यान तर हांगा सगळ्यांक एक्सचेंज जावपाक मेळटलें. I attend the conclave regarding coconut national conclave. This is a important session because of all southern states is facing many problems. Coconut, some nature affected disease more frequently is attack. So still even ICR level and state level scientists are not properly still now. So not treated level is try to sort out the disease, but fully not clear disease. This is session is important regarding coconut farmers is reducing the every year growth and yield problems. So is properly is one state government and the central government give the one the proposal. Already continuously try to all disease control the try to government of Karnataka conduct the many tests and treated. So but not fully not possible to control. तर आमच्या बरोबर आसात हेमंत सामंत, जे 3 फावटी बागायतदाराचे डायरेक्टर आशिल्ले, त्याच बरोबर तांकां कृषी रत्न हो पुरस्कार फावो जालेले आसा. तांच्यांनी आयज गोमंतकाच्या ह्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेवाक आपली उपस्थिती लायली. ते एक बरे शेतकार आसा, मिरयांचे व्हडा प्रमाणात ते उत्पादन घेता. आयज तांच्यांनी हांगासर त्यांची मोलादीक उपस्थिती लावन तांच्यांनी कितें सीख घेतली आनी तेंचे कितें विचार आसा ते आमी आयकून घेवया. सर, खूब खूब येवकार तुमकां. थँक्यू. सांगपाचें म्हणजे जेन्ना एक 4 दिसां पयलीं कळ्ळें आमकां की नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव एक फक्त नाल्लाचेर एक परिशद भरपाची आसा किंवा फार्मर्सांक घेवन हांगा सगळे नवीन नवीन जे इनोवेटीव आयडियाज आसात किंवा प्रोसेसींग किंवा कल्टिवेशन, फर्टिलायझेशन किंवा अशे जे खुबशे एस्पेक्ट्स आसात ते ह्या सेमिनारांतल्यान कवर जातले म्हणून आमी शेतकार भाव आसात न्ही, आमकां एक उमेद आयली. कारण आतां जर हेचो कोकोनटाचो किंवा नाल्लाचो जर पळयत न्ही, डावनफॉल खूब मोठ्या प्रमाणात डावनफॉल सुरू जाल्लो आसा. आणि जरी रेट्स वाडले न्ही तरी कॉमन मनशाक ते आमच्या सारके कॉमन मनशाक त्याचा फायदो काय ना. बाजारान रेट्स वाडल्यात. पण हो जो कॉन्क्लेव आज गोमंतक एग्रोवन हांणी जॉयंटली हें केलें न्ही, एकदम आमकां इतलें बरें दिसलें की आमचे सारके जे फार्मर आसात तांणी नवीन नवीन आयडियाज म्हणजे नवीन नवीन ब्रीड वापरपाचें. जे टॉल ब्रीड आतां जे जवळ जवळ सांगला न्ही आज की टॉल ब्रीड तुमी वापरनाकात, 40-50 वर्सां नंतर तुमी मारात म्हणून ते. आनी खरी खबर तीच सामके शॉर्ट वरायटी तुमी लावपाच्यो जेणे करून उत्पन्न 3रे किंवा 4थ्या वर्सा मेळटा. आनी बऱ्यो बऱ्यो आयडिया दिल्यो. हेतूंतल्यान कितें आसा, प्रोसेसींग सुद्दां आसा. आतां थोडे हेतूंतल्यान प्रोसेसींग कशें करपाचें नाल्लाचें हेजेय बी खुबशे आयडिया मेळपाचे आसात. पण हेतूंतल्यान सांगपाचें म्हणजे हें जे एग्रोवन आज पणजे जी परिशद भरली तेन्ना आमचे मानादी गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्ले, तेन्ना आमचे गोंयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सन्माननीय रवी नायक आशिल्ले, त्याच प्रमाणे सगळे मोठे मोठे हस्ती आशिल्ले. तांणी आपले आपले सगळे जे अनुभव आसात न्ही ते ह्या फुडें सांगले आनी तेजो आमी शेतकार भाव आसात न्ही ते जरूर उपयोग करतले. गोंयच्या शेतकी मळाचेर अशें आमकां गोंयांत एक तरणाटे लाभिल्ले आसा, वरद सामंत. तांकां गोंय सरकारान फार्मर एम्बेसिडर म्हणून तांची एक तांकां नामना मेळिल्ली आसा, तांची वळख आसा. कशा तरेन शेतकी मळाचेर कसो हो शेती वेवसाय फुलोवचो हांकां बरो दांडगो अनुभव तांकां आसा. त्या आयज हांगासर आमच्या गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जे राष्ट्रीय नाल्ल परिशद आसा तातूंत तांच्यांनी वांटो घेतलो. हांगासर जे शेतकार जमिल्ले आसा तांचे विचारांची देवाण घेवाण हांगासर जाली.
त्यांच्यानी ताच्या बद्दल अदीक म्हायती तांच्या कडल्यान जाणून घेवया. तुमकां कशें कितें दिसलें आनी हातूंतल्यान कशे कितें विचार तुमी आयकले आनी तुमचे विचार कितें आसा ह्या बद्दल? जी आज कोकोनट कॉन्क्लेव असली हितून आमकां काही बरेचशे तज्ञ लोकां कडच्यान आमकां म्हायती मेळ्ळी. म्हणजे आमी खंयची वरायटी चूज करपा जाय कोकोनट, ती कशी लावपा जाय, म्हणजे आमची स्पेसींग कितलें आसपा जाय, फुडें आमकां म्हणजे ते कोकोनटाक आमी कल्पवृक्ष म्हणटा तेजो फूल त्या झाडाचो आमकां कसो कसो तरेन फायदो करपाक मेळटलो हेच्या फुडें, हेच्या बद्दल आमकां भरपूर म्हायती ह्या कॉन्क्लेवांतल्यान प्राप्त जाल्ली आसा. आतां मेरेन तुमी शेती वेवसायांत वेगवेगळ्यो अश्यो कितें म्हणटा ते एक्सपेरिमेंट केलेले आसा. सो माडाच्या बाबतींत तुमकां हांगासर कितें सांगीनशें दिसता? माडाच्या बाबतींत म्हणजे आमी स्वता त्या झाडां कडेन वचपाची गरज आसा. माडां कडेन म्हणजे कशें आसता, काही भाटकार आनी काही शेतकार जे एक 15-20 दिसांनी भाटान वता. म्हणजे डेली जेन्ना तूं भाटान वता तेन्ना तुज्या भाटा कडेन तुजे म्हणजे माडां कडेन तुजें एक हे आमी त्या भाटान रावलो म्हणजे तेकाय बी दिसता की हांगा कोण तरी भोंवत आसता ह्या भाटांनी आनी तांकां लागपाची हे म्हणजे जेन्ना तूं भोंवना भाटान तेन्ना तुका तेन्ना दुर्लक्षता जायत आसता. हांगा आमकां भरपूर कितें शिकपाक मेळ्ळें आसा. म्हणजे आमी खत नियोजन कशें करप, आमी अळी कशी काडप, त्यातून आमकां ताचें मार्गदर्शन मेळ्ळें आसा. आमी ते करीत गेल्ले हेच्या पयलीं, तेतूं भितर आनी कितें तरी भर आमच्या ज्ञानान जाल्लो आसा. तर आमच्या बरोबर आसा शेतकी उत्पादक, तांचें नांव आसा दिनेश नागेश प्रयाग. ते शेतकी उत्पादक आसा. तांच्यांनी आयज गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव हातून वांटो घेतिल्लो आसा. तुमकां कितें दिसता ह्या हितून तुमी आयज वांटो घेतलो आनी तुमकां हाचो फायदो कितें? ना म्हाका खूब खुशी वाटली, कित्याक म्हणटा आमी एक्सपेक्ट केले नाशिल्ले की इतले 3-4 स्टेटाचे लोक बी हांगा येतले आनी इतले इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करपाक मेळटले आमकां म्हणून घेवन म्हायती पण खूब मेळ्ळे. आनी दुसरें म्हणटा जाल्यार आमकां बी आमचे आयडियाज ज्यो आसा फार्मर्स पर्यंत व्हरपाक बरो पडले. तुमी कितें म्हटलें व्हॅल्यू एडिशन तुमकां? एडिशन हे नारळाचे असले तर नारळाचे डिफरंट पार्ट्साचे कशी करपाच्यो, तेल कशी करपाच्यो, वर्जीन कोकोनट ऑयल कशी करपाच्यो, ते सगळे आमी एक्सप्लेन करू शकले. आणि निरा कशी करता आणि ते साखर आणि गूळ कशी करता, तर ते सगळे हे केले आमी. तुमकां फाटली कितली वर्सां जाली ह्या शेतकी उत्पादनांत? हांव 50 वर्सांनी तेच करता. हांगासर येवन तुमी ह्या कॉन्क्लेवात तुमकां विचारांची वेगवेगळ्या राज्यांतल्या देवण घेवाण सांगपाक मेळ्ळें आणि आमी जो गेन केला एक्सपिरियन्स मुळे आणि आमचे मार्केटिंग जो आसा स्ट्रॅटजी आसा ते एक्सप्लेन करू शकले आमी. तुम्ही हातून वांटो घेतलो आमच्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेवात आनी तुमकां बरी म्हायती मेळ्ळी. फुडाराक तुमच्या भविश्याक हातूंतल्यान निश्चित फायदो जातलो अशी अपेक्षा करता. धन्यवाद. धन्यवाद. आमच्या बरोबर आसा महाराष्ट्रातल्या कृषी विभागाचे अधिकारी, ते कोकणातल्यान आयिल्ले आसा. कणकवलीहून आला आहात तुम्ही. आज या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव मध्ये तुम्ही सहभागी झाला. वेगवेगळ्या राज्यातून आलेल्या लोकांचे विचार इकडे देवाणघेवाण झाली. तर कसं काय वाटतं ह्या कॉन्क्लेव बद्दल? तुमचा काय विचार आहे? आज आपल्या राष्ट्रीय नारळ परिषद कार्यक्रमात मध्ये आज सहभागी होण्याची महाराष्ट्र शासनामार्फत मला संधी मिळाली. आजची परिषद अत्यंत चांगली झाली. आपण बघतोय की नारळ पिकामध्ये क्षेत्र कमी होतंय, उत्पादकता कमी होते आणि त्याच्यात व्हॅल्यू एडिशनला आता कुठं सुरुवात झाली आहे. तर क्षेत्रवाढ, उत्पादकता वाढ आणि उद्योजकता विकास या तिन्ही गोष्टींनी याच्यामध्ये मंथन झालं. अत्यंत चांगल्या प्रकारचे विचार मंथन झालं आणि दैनिक ॲग्रोवन आणि दैनिक गोमंतक यांच्या पुढाकाराने ही जी परिषद आयोजित केलेली आहे. आज आपण बघितलं की 4 राज्यातले नारळ उत्पादक आणि उद्योजक इथं आलेले होते. नारळमध्ये उत्पादक असतील, उद्योजक असतील, यांचे कॉमन प्रॉब्लेम्स आहेत, त्यांच्या समस्या सारख्या आहेत. तर ह्या सारख्या समस्या सोडवण्यासाठी जर त्यांनी कलेक्टिव्हली म्हणजे एकत्रितपणे जर विचार केला तर निश्चितच त्याच्यामधून चांगला आउटपुट आपल्याला मिळू शकतं. तर आमच्या बरोबर असा गोवा ॲग्रिकल्चराचे डायरेक्टर संदीप फळदेसाय. आज ह्या गोमंतकान घडोवन हाडिल्ल्या नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव ह्या परिशदेत तुम्ही सहभागी झाले. कशें कितें दिसता? आयचो हो नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव जो ॲग्रोवन आणि गोमंतक आणि घडोवन हाडला, ह्या कॉन्क्लेवाच्या निमतान गोंयभरचे आमचे मोठे शेतकार, कोकोनट ग्रोवर्स, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीचे मालक आनीक एंटरप्रिन्युअर्स आनीक जांकां मुखार कोकोनट इंडस्ट्रीक आपलें नांव कमोवपाचें आसा अशे आमचे शेतकार आयच्या कॉन्क्लेवाक हाजीर आसले. ह्या कॉन्क्लेवाच्या निमतान महाराष्ट्रांतल्यान सुद्दां आयिल्ले इंडस्ट्रियलिस्ट आनीक थोडे शेतकार, ऑफिसर्स फ्रॉम महाराष्ट्रा हांगा आयच्या कॉन्क्लेवाक पार्टिसिपेट जाले. तामिळनाडूचे IAS ऑफिसरूय बी हांगा आयच्या कॉन्क्लेवाक हजर आसात. आनी ह्या निमतान एक विचाराचें देवाण घेवाण
इंडस्ट्रीजामध्ये यंग एंटरप्रिन्युअर्सामध्ये आणि जे शेतकार आसा हेंचे मध्ये एक देवाण घेवाण त्यांचे विचार आणि ह्या इंडस्ट्रीक आमी मुखार कशी व्हरूंक शकतले, शेतकार म्हणून आपले विचार कशी व्हरूंक शकतले आणि इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून आपले विचार कशी व्हरूंक शकतले हेजेर भासाभास जाली आणि मुखारल्या 2 सेशनांकय बी डिटेल भासाभास जातली आणि जेचो लाभ जो आसा तो आमचे गोंयचे शेतकार आणि इतर जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांकां बऱ्यापैकी जातलो. नमस्कार, माझं नाव धनंजय राणे आहे. मी कोकण मास्टर म्हणून एक ब्रँड कंपनी आहे, ती चालवतो. तर इथे येऊन मेन थिंग कोकोनटची चर्चा असल्यामुळे बरं वाटलं की कोकोनटचे आणि शेतकऱ्यांबरोबर जे येणारे प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व्ह करता येतील. थोड्या प्रमाणात आम्ही प्रोसेसिंग युनिटमध्ये असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोसेसिंग युनिटपर्यंत आणण्यासाठी जो स्ट्रगल करावा लागतो किंवा शेतकऱ्यांचे जे प्रॉब्लेम येतात ते या चर्चेतून सॉल्व्ह होतील. पुढे जाऊन जे मार्केटिंगच्या टेक्निक्स आहेत, ज्या मार्केटिंग जे फ्युचर ट्रेंड्स जे डेव्हलप होत आहेत कोकणमध्ये किंवा कोकणमधून जे बाय प्रोडक्ट डेव्हलप होणार आहेत त्याची काय यूज करता येईल ह्याच्यातून आम्हाला बऱ्यापैकी नॉलेज मिळेल. लुकिंग फॉरवर्ड पुढे काय अजून काय नॉलेज भेटतं त्याच्यामध्ये ट्राय करतोय. हांव अभिजीत प्रयाग नानू फार्मान काम करता सोलकर्णा. आयचे जे कोकोनट कॉन्क्लेव आशिल्ले आज आमकां भरपूर म्हायती मेळ्ळे की हे कोकोनट इंडस्ट्री कितले डायवर्सिफाय जावं शकता म्हणून. आणि डायवर्सिफिकेशन एकूच न्ही, कितले लोकांक मदत जाय हे इंडस्ट्रीच्यान जास्ती नॉलेज येवपाक सारकी. आमचे जे पॅनलिस्ट जाल्ले खूब लोकांनी खूब कितें म्हत्वपूर्ण इम्पॉर्टंट टॉपिक सांगून दिले, इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगून दिले की हे धंदो और हे बिझनस ना तुम्ही म्हणू शकता की हे कल्पवृक्षाचे फुडें मल्टिपल बिझनस कशी करू शकतात. गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव म्हटल्यार राष्ट्रीय नाल्ल परिशद जी आमी घडोवन हाडिल्ली आसा सकाळच्या एग्रोवन हाच्या वतीन. तेन्ना हांगासर आमकां लाबिल्ली आसा ती म्हटल्यार गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराची स्टुडंट्स तांच्यांनी हांगासर एक स्टॉल सुद्दां घातिल्लें आसा. सो शेतकी वेवसाय किंवा शेता भाटा बद्दल तांकां खूब अदीक म्हायती खबरूच आसतली म्हणूनच तेंच्यांनी हांगासर उपस्थिती लायिल्ली आसा. तांचो एकंदरीत कसो एक्सपिरियन्स आसा, तांचें शिक्षण कितें आसा, शेती वेवसाय जर फुलोवपाक जाय ती यंग जनरेशन तेंचे आसा, तरणाटी पिळगी आसा. सो खूब सोंपें जातलें तरणाट्या पिळगे मेरेन हो संदेश पावोवपा खातीर. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया की तुमकां हांगा कितें म्हायती मेळ्ळी आनी तुमचें कितें योगदान आसा एज अ स्टुडंट्स म्हणून. पयलीं म्हटल्यार आमचे BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर ही डिग्री आसा, ही 4 वर्साची डिग्री. तितून आमकां फर्स्ट टू थर्ड इयर आसा ते सगळे थियरेटिकल आणि प्रॅक्टिकल सगळे नॉलेज दिता. लायक फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रॉम द सोईंग ऑफ द क्रॉप्स टू हार्वेस्टिंग अँड देन प्रोसेसिंग. सो हितून सगळे 3 वर्साचे हितून पिरियडान आमकां सगळे शिकयता. आणि आमचो 4th इयराक रावे म्हणून एक इंटर्नशीप टायप प्रोग्राम आसता. सो तितून आमी सगळी जे आमचे शिकल्ले आसा थियोरेटिकल प्लस प्रॅक्टिकल ते आमी मेन फिल्डान वचून लोकांचे फार्मर्सा कडेन तेंच्या लँडार वचून ते इम्प्लिमेंट करता, तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. आणि आतां आमकां अशें शिकयताच की आमचे आतां गोवन क्रॉप्स जे आसा, जे मेजर क्रॉप्स फिल्ड क्रॉप्स आसा जशे पॅडी, कावपी आणि प्लांटेशन क्रॉप्स आसा जशे कोकोनट आणि कॅशूनट. सो तेंचे मेजर पेस्ट किंवा डिसिजीस हेंचे मॅनेजमेंट सगळे आमी हितून पळयता, हितून करता. आणि सपोज तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा, तुमचो भाट आसा किंवा अशे जागो आसा जंय तुमी प्लांटेशन क्रॉप्स लायला किंवा फिल्ड क्रॉप्स लायला, तर त्या हितून तुमकां कसली मदत जाय, कसले पेस्ट लागला, डिजीज लागला किंवा तुमकां तुमचे प्रोडक्शन इम्प्रूव करपाक जाय जाल्यार ती सगळी टेक्निक्स आणि प्रॅक्टिसीस प्लस ट्रेनिंग आमी प्रोवायड करता आमची कॉलेज गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. तुमचें नांव कितें? गिरिजा नाईक देसाई. तुजें नांव? प्रणाली परब. कसो कितें एक्सपिरियन्स? हांगा आमकां येवन खूब बऱ्या भशेन खूब कळ्ळें कितें कितें म्हणजे प्रोडक्ट्स कशे करूं शकता कोकोनट, इवन तसले कसले पेस्ट आसता
सो आमकां खूब नॉलेज मेळ्ळी जितून आमी आतां आनीक आमचें प्रोडक्शन आसा कोकोनट जे गोवाचो सारको मेन असो क्रॉप जावं शकता आनी आसा. सो ते कशें आमी बऱ्या भशेन आनीक आमी तितून वाडोवं शकता, आमी आमचो योगदान आमच्या कॉलेज कशी दिवं शकता तितून. सो आमकां आनीक अशें आनी प्रोत्साहीत मेळ्ळें की आमकां CM सावंत सर येयलो, तेंच्यांनी आमकां खूब मोटिवेट केलें दॅट यू शूड ग्रो द कोकोनट, यू शूड मेंटेन द, एंड आमकां कसले पेस्ट डिजिजीस बी लागले सो ते आमकां शिकयले आसा कॉलेजीन. सो आमी आनी कोणाक समज उत्सुकता आसा, कोणाचें प्लांटेशन आसा सो तांकां सुद्दां आमी म्हणजे आमी आतां एक्सटेंशन आमचे ट्रेनर्स आसता ते सुद्दां सांगूं शकता वचून कोणाकूय कितें हेल्प जाली जाल्यार आमचे कडेन ते येवं शकता. आमी तांकां जाता तितली आमची हेल्प करतली, तेंचे कसले पेस्टा रिलेटेड इश्यूज आसा ऑर डिजिजीस जाता सो ते कंट्रोल करपाक, आनी तेंचे खूब तांकां बरें अशें करूं. तुजें नांव कितें? मृण्मयी मिंगी. तेंच्या वांगडा हय सेम क्लास. तूं कितें आमचे आतां गोवान क्रॉप आमी ग्रो करता पण आमकां ते सेल कशें करप तें खबर नासता. सो आमी हांगासर बाकीचे हांकां पळोवन शिकोवंक शकता की कशें सेल करप, कशे बाय प्रोडक्ट्स जाता ते, आनी एक कनेक्शन कशें जाता वेगळ्या वेगळ्या लोकांक वांगडा की कशे प्रोडक्ट्स आसता ते बीन पळोवंक गावता. हेंच्या वांगडाच आसा. तुमचें कितें आतां तुमी हांगासर तुमकां कितें शिकोवंक मेळ्ळें एक्स्ट्रा हांगासर जे व्यतिरिक्त तुमकां तुमी जें शिक्षण घेता शेतकी त्या बद्दल? आमकां ते फूड प्रोसेसींग बीन कशें करप, प्रोडक्ट्स बीन आसता पळय कोकोनटा पिका कितें कितें करूं शकता, मागीर ते आमी दूद बीन आसता पळय तेजें पनीर बीन आमकां करपाक शिकयता आनी आमकां कशें सेल करतली पळय ते हांगा येवन मेळ्ळें आमकां. स्टॉलाचेर तुमी घातले ते कोकोनटाचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बर्फी बीन लाडू बीन केल्ले आनी रागीचे लाडू बीन. नीली गोस्वामी. म्हजें नांव प्रेमा नायगांवकर. आयज आमी हांगा आयिल्ली आसा जेचेर नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव. आमी हांगा इतले प्रोडक्ट्स हाडले जे म्हाका दिसता गरज आसा की लोकां कडेन पावपाची, लायक मिलेट्स जे आजून खूब कमी यूज करता आनी जेचे खूब न्युट्रिशनल वॅल्यू आसा, जेका आमी म्हाका दिसता जर भायर लोकां कडेन पावयले वीच इज हेल्थ कॉन्शियस, जेंकां खरीच लायक डायबिटीज हे सगळे जे डिसिजीस आसता ते सुद्दां क्युअर करपाक हेल्प करता. लायक एज अ कॉन्क्लेव आतां आमी खूब स्टेटीचे मिनिस्टर्स, डिरेक्टर्स आयले जे इंटरॅक्ट जाले आनी आमकां खूब बरी बरी नॉलेज दिली. सो आय गेस आमचें एग्रीकल्चर आसा ते खूब हेल्प करता फॉर फार्मर्स एंड ऑल्सो आमी जे एंटरप्रिनरशीप प्रमोट करता, इवन प्रोडक्ट्स जे प्रोसेस करूं शकता आनी खूब गोंयभर लोकांक इवन भायर इंडियाक पावोवं शकता. सो इट्स एन व्हेरी गूड एक्सपिरियन्स एंड करियर इन एग्रीकल्चर. थँक्यू. शेतकी मळाचेर म्हटलें की आमकां चल्या भुरग्यांनी फुडें येवप अशें दिसता, पूण हांगासर म्हाका चलयांचो आंकडो चड दिसलो आनी एकटोच चलो आसा. सो अशें कितें आसा की चलयां चड आसा ह्या कॉलेजीन? ना, बट आय गेस एक्चुली आमचें पॉप्युलेशन गर्ल्सांचें चड आसा इन आमच्या कॉलेजीन तरी. बट म्हाका दिसता विमेन एंड मॅन पॉवर दोनी गरज आसा येवपाची फुडें. सो वी प्रमोट बोथ ऑफ देम. तुजें नांव कितें? लक्ष्मण कसवणकर. तुजो कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो? म्हाजो बरो आशिल्लो आनी खूब अहें मिनिस्टर बी येयले तेंच्या कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. तेंच्यांनी आपली आपली न्यू कितें सांगपाक सोदताले तें सांगलें तेंच्यांनी, आनी वेगळे वेगळे ते स्टॉल घातले तेंच्या कडल्यान वेगळी कितें कितें आमी प्रोसेसींग करूं शकता. प्लस आमी थोडे प्रोसेसींग करून हाडलेले ते आमी विकले. आनी आतां समज कोणाक कोकोनट बी लावपाक जाय जाल्यार आमच्या कॉलेजीन एक वेगळी सॉयल सायन्स लॅब आहा, तेका लागून तुमी टेस्ट करूं शकता की तुमी त्या जाग्यार लावपी काय ना आनी तेची न्युट्रियंट व्हॅल्यू बी तुमकां जाय जाल्यार कळटली. आतां एग्रीकल्चर तुमी शिक्षण घेतलें म्हटल्यार तुमचो बॅकग्रावंड जो आसा तो शेता भाटा वगैरे आशिल्लो असो बॅकग्रावंड आसा? हय आमचो आसा, आमची शेतां आसा, भाटां आसा. हय. तुमचो आसा? येस येस आमचो आसा. मिन्स म्हजे जे फादर सगळे जाण तेंचे शेत आसा. इवन आजून आतां सद्या ते करना बिकॉज सद्या कितें कितें फ्लड जाता, चड पावस पडटा, सो सद्या चालू ना आनी खारसाणूय येता न्ही. सो आतां मॅनेजमेंट जर करत जाल्यार तेजेर क्रॉपिंग करूं शकता. जस्ट फॉर द सबसिस्टन्स सद्या आमी कमर्शियल कांय करना, बट आमच्या पयलींच्यान ट्रेडिशन चालू आसा. तुम्ही जे शिक्षण घेता त्या शिक्षणाचो तुमकां पुरेपूर उपयोग जाता, म्हणजे तुमची पर्सनल जी शेतां आसतली तांकां? मीन्स खूब डिफरंट अलायड सेक्टर्स आसता. एग्रीकल्चर म्हणजे लोकांक दिसता दॅट आमी फक्त फार्मींग करता, पण तशें ना. आमची कॉलेज आमकां सगळे हितून इन डेप्थ शिकयता. आमचे प्रोफेसर्स आसा तेवूय खूब बरे कॉपरेट करता आमच्या वांगडा. आमकां कितेंय डिफिकल्टीज जाली आमकां आतां खूब जाणांक प्लांट्स म्हणजे तांकां कशें मेंटेन करप बी तितलें इन डेप्थ खबर नासता. जावं कसली सॉयल आसा ती सुद्दां आमी रिक्लेम बी तसलें बी आमकां शिकयता. लायक कशी सॉयल समज डॅमेज जाला जाल्यार ती आमी परत फर्टायल कशी करूं शकता, टू ग्रो मोर क्रॉप्स, टू गेट
मोर इल्ड. सो ते सुद्दां आमकां खूब रसायन वापरिनासतना ऑर्गेनीक हे बीन बिकॉज IPM जी एक आसा इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट ही एक खरीच बरी पद्दत आसा एक पेस्ट किंवा डिजीज मॅनेज करपाक. कित्याक सगळींच अशी म्हणटा की कॅमिकल पयलो उपाय, कॅमिकल घातले की सगळे नाश जातले, पूण कॅमिकल घातल्यार नाश जाता पण त्याच्या बरोबर जी आमची सॉयल आसता किंवा क्रॉप आसता तेंचोय नाश जाता. सो आमी IPM म्हटल्यार इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट जितून क्युरेटीव आणि प्रिव्हेंटीव हे दोन्ही मेजर्स आमी यूज करता. प्लस आमी कल्टिवेशनल प्रॅक्टिसीस यूज करता लायक रेजिस्टंट व्हरायटी यूज करता, क्रॉप रोटेशन करता किंवा इंटर क्रॉपिंग करता. तितून कितें जाता पेस्ट आहा तो कमी डॅमेज करता जे मेन क्रॉप्सांक आसता तेन्ना. किंवा मागीर हे कल्चरल जाले किंवा पयलीं ट्रेडिशनल नॉलेज यूज करून आतां फार्मर्स जेन्ना तांकां कॅमिकला बद्दल खबर नासले ते ट्रेडिशनलीच आपलो क्रॉप ग्रो करताले. सो तेच म्हणजे इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट. सो पयलीं आमी कल्चरल म्हणजे जाता तितलो कमी आमी कॅमिकल्स यूज करता. लास्ट आमी कॅमिकल्स यूज करता. पयलीं प्रिव्हेंटीव, कल्चरल, मेकॅनिकल लायक टिलेज ऑपरेशन्स ते बीन करून आमी कशें कितलो डॅमेज कमी करूं शकता क्रॉप्साचो तो बीन आमकां शिकयला. सो तितून एनवायरमेंट इको फ्रेंडली आमी करूं शकता लायक बरें. गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हांचे स्टुडंट्स तेंच्यांनी ह्या राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेंत वांटो घेतलो. तांचे विचार तेंच्यांनी आमच्या बरोबर शेअर केले. निश्चित तेंचे हे शिक्षण तेंकांय फायद्याचें थारतलें, आमच्या गोंयच्या येणाऱ्या पिळगेकूय ते प्रोत्साहन दितले आनी एक धुरा जी आसा आमचे हे हरीत गोंय करपाची ती खरेंच त्यांच्या हातींत आसा. आनी अशेंच जर तरणाटे फुडें येवन एग्रीकल्चर ह्या क्षेत्रांत जर तेंच्यांनी वेवसाय किंवा कमर्शियली सुद्दां पळयत जाल्यार निश्चित गोंयाक गोंयच्या भुंयकूय जमनीकूय फायदो जावंक शकता. तुमी हांगासर योगदान दिलें, तुमचेय विचार मांडले त्या बद्दल तुमकां खूब खूब तुमचे धन्यवाद. तर अशा तरेन दोनापावल हांगासर गोवा इंटरनॅशनल सेंटर हांगासर ही गोमंतक नॅशनल कोकोनट कॉन्क्लेव म्हटल्यार राष्ट्रीय नाल्ल परिशद जाली. हांगासर शेतकी मळा वयले म्हणजे शेतकी उत्पादक आसूं, शेतकार, जाणकार तांच्यांनी हांगासर आपली उपस्थिती लायली. तांचे विचार देवाण घेवाण तांची हांगासर विचारांची जाली. एक तरेचो विचार मंथन जालो शेतकी बद्दल किंवा नाल्ल उत्पादन जें आसा तें कशा तरेन तिगोवन दवरचें, कशा तरेन ही नाल्ल जे आसा ते आनीक तांकां चालना मेळची आनी कशा तरेन माड किंवा नाल्लाचे जे कितें प्रॉडक्ट्स आसात तांकां आनीक एक भरारी मेळोवच्या खातीर हे एक व्यासपीठ आशिल्लें जे एग्रोवन सकाळ समूहाच्या वतीन गोमंतक वतीन हे घडोवन हाडिल्ले. हांगासर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांतले म्हणजे कर्नाटक, तामिळनाडू हांगासले शेतकी मंत्री लेगीत हांगासर उपस्थित आयले. तांच्यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्या राज्यांत कशा तरेन ते नाल्ल उत्पादन जे आसा ताका कशें चालना दितात किंवा आमी एकठांय येवन कशा तरेचे विचार विनिमय करून हे वेगवेगळे तांच्यांनी हांगासर देवाण घेवाण तांची जाली. अशा तरेन हो इव्हेंट हांगासर राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन हाडली. आमी ती तुमच्या पर्यंत दाखोवपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. तुमकां ही राष्ट्रीय नाल्ल परिशद कशी दिसली ही मुजरत सांगा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आराडकर आसत, हांव गौरीश परबामणकर.